हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे बरी, आम्ही ती आहे सगळी बरी. आणि इथे आईस बेहतर पाऊस आहे. आईस सेंट अँटनी फीस्ट न्हू, सो हॅपी फीस्ट एवरीबडी. आणि आयज पावस सारको पावस. आनी राती चोन दवरलो न्हू, खूब कायलो सो ते उकडोवपाक आयले. तितले म्हाका नोडूच येयलोले खावपाचें अशें चोणे अशें कुल्लोलें. सो तें केलां, कुकराक घायला आनी टोस्ट करता. ती उठोन नाय आसतली दोगूय, आनी टोस्ट करता आनी दवरता. आयची रुटीन दाखयता तुमकां. ओके, टोस्ट करता कुकराक घालून दवरता. तेजे मागे बिरयानी, चिकन बिरयानी केल्या, बांगड्या कातलेश केल्या आनी रायता. हो, ते आठ मेळटा. इवनींग जाले 4 जाले, 4:15 अशें. सो आलबेले कोता, आलेबेले. आनी आतां सोय काडल्या फ्रिजीन. केदो जालो जाल्यार फ्रिजीन पयलीं सोय काडून दवरतलो. सो आयज जालो आहा सारको फ्रिजीन कांतून रेडी करून दवरता न्हू सगलें घालून. सो तें गरम उदकान घायल्या सोय, उदक घायला, घायली तितून कास घायला, कास्यान सोय घायला. सो तेगे आयज आतां देंवपा दाखय गरम उदकान घालून दवर. सो आयस सुटो आनी हेचें पीठ काडला, मीठ घायला आनी ते तांती रिचानू लायट ना, लायट गेलोली. आनी म्हाज्या मोबायला चार्जिंगूय नाहलोलें, बाबाक कार्टून लावन दिलो न्हू. आतां सद्या पावर बँक घायला आनी चार्ज केला मोबायल. आतां ते आलबेले कोता आनी ओके. मागीर मेळटा तुमकां, दाखयता जाले उपरांत कशें जालो तें. गायजेचे बॅटर रेडी केला. ओके, कन्सिस्टन्सी बॅटर मागेलो आनी सोय आनी गोड कालयला. कांय गोड ना, येल्लो गोड आहा तेंच घायला उशींचे. मागीर आले बेले ऑलमोस्ट जाले आनी चाव जाली. हेचे जाले तर पिटुरिया. हेचे मागीर चाव आनी आले बेले रेडी. इवनींग स्नॅक्स मेळटा तुमकां राती कडेन. आतां न्हू हांवें तुमकां सालन बिरयानी थोडी गेलोली काल जाय तितली, आनी देनपरां खावंक नाय आमी. सो आतां हांवें रायस केला आनी बिरयानी कशी करता ती दाखयता तुमकां. लेयर कशें करता तें दाखयता. मिंट आनी कोरिएंडर. ओके, एक लेयर जालो. रायस केला. ओके, टिक्की फ्लावर बी घालून ग्रेवी. मिंट आनी कोरिएंडर. ओके, एक लेयर जालो मागेलो. एक लेयर ग्रेवी आनी चिकन, दोनूय लेयर केला. ग्रेवी करून दवरल्या बरें पडटा. रायस मिक्स करीत जाल्यार बरें जायना. तेन्नाच करून घालता चिकना पीस. तेजे वयल्यान न्हू कोरिएंडर आनी मिंटां दोनूय कातरोना बारीक करूं जाता तुमकां जाय तशें. आनी तेजे वयल्यान परतून लेयर ऑफ रायस. आख्खी रेसिपी जाय जाल्यार सांगाय तुमी म्हाका. ऑलरेडी शेअर केल्या, पण ही हांवें डिफरंट स्टायल केल्या, दम बिरयानी. सो ताका लागून आनी हेचे न्हू वयर कांदो घालूंक जाय भाजलोलो. हांवें काल घायलोलो, आयज हांवें करूं ना कांदे बी कांय. कांदो घालूंक जाय भाजलोलो वयल्यान आनी मीठ आनी कोरिएंडर, रोज वॉटर. ओके, काल हांवें कांदो बी भाजून घायलोलो. आयज हांवें कांदे बी भाजूं ना, डायरेक्ट केले. आनी रोज वॉटर फ्लेवर आनी तेजे वयल्यान इल्लेशें हें रोज वॉटर घालपा आनी मीठ आनी कोरिएंडर घालपा लेयरींग. आनी स्लो गॅसीचेर मागीर ती तापोवन दवरपाची. आतां हें केलें न्हू हांवें, आतां ती तापोवन दवरता आनी मागीर स्लो गॅसीचेर जेवचे टायमार ती दवरतलें. सो हेजे मागीर दम बी मारप. ओके, जालें म्हाजें काम. आतां वयता हांव न्हांवपा आनी हो व्लॉग हिंगा काबार कोता. सिंपल व्लॉग्स येताय म्हागेले सारके. आयज सॅटरडे. आतां व्लॉग एंड कोता आनी आतां एडीट कोतलें आनी घालतलें. कांय व्हडलेंशें कांय ना, 2 दिसांचो व्लॉग केला आनी व्हडलेंशें हें ना. जालें न्हू,
दीस पावस येता हूंय वचप जायना मागीर घरांतले मागीर दाखयतले कांय ना सच मागीर घरांतले दाखोवपाचें बी तेका लागून कांय व्हडलेशें ब्लॉग्स अशें ना ओके आतां आयदन जाल्यार आयदन वॉश करता न्हांवता आनी ब्लॉगिंगाक काबार करता ओके बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंटार सांगा कशें दिसलो तो मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज